चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तियात्रांनी आमकां जायतें कितें शिकोवंक मेवता. दिसा दिसपटी जितले आमी तियात्र न्हेसता तितले कितें तरी आमच्या जिवितांत भितर सोदता आनीक आमी समाजाक कितें तरी वेगळें दिवपाचो प्रयत्न करतात आनीक समाज तें मानून घेता. जायते फावटी आमची पिराय बत्तोच थोडी फावटी आमकां दिसता ना पुरो इतल्यानूच आमचो वावर आमी सोंपोवया, पूण ना. नवे पालकार येतले तरणाट्यांक जायते मालगोड्यां कडल्यान मार्गदर्शन जाय पडटा. आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान अशेंच कितें तरी तुमकां दिवपाचो हांव प्रयत्न करतां. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदें एक मानेस्त मालगोडो आसा, ताचे लागीं थोडी भासाभास करुया आनी ताच्या विचार हांव तुमच्या मेरेन हाडटां. आयच्या दिसाचो आयचो मानेस्त आमचो कॉनी डिसिल्वा. कॉनियम ह्या नांवान ताका सगोट वळखतात. माय मोगाचो येवकार. थँक्यू. कॉनी बाब, आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र भुरग्यापणींतल्यान तूं आदले तियात्र पळयत आयला घडये तूं न्हेसलाय आसतलो. म्हणटच जे आयज आमी तियात्र पळयतात आनी आयचे भुरगे पालकाचेर येतात, तुजे अनुभव थोडे तांचे मेरेन. म्हजो अनुभव सद्याक जायते तियात्र इम्प्रूव जायत आसात, पूण तरी आसतना आदल्या तियात्रां मदें आनी आतांच्या तियात्रां मदें फरक जायती आसा, डिफरन्स आसा. तें म्हटल्यार आदले तियात्रिस्ट एक डायरेक्टर वर्सान 2 वर्सान एक तियात्र घेवन येताले. जेन्ना म्हज्या उगडासाक बोमयकार आनी गोंयकार स्टार ऑफ गोवा म्हूण एक तेंचो पंगड आसलो आनी बोमयकार म्हूण एक पंगड आसलो. जेन्ना गोंयकाराचे तियात्र जाताले तेन्ना बोमयकार ह्या गोंयांत येनासले आनी बोमयकार जाता तेन्ना गोंयकार तियात्र काडिनासले. एकल्याक ते चान्स दिताले आनी हांव त्या तियात्रांनी थोड्या तियात्रां वाजोवनूय आयलां, ड्राम वाजोवन आयलां. अलेक्स मेस्त्री, फिडेलीस अशें जुजीन हांचे बाराक हांव ड्रामूय वाजतालो तियात्रांक. कोणी बाब, तुज्या जिवितांतलो खंयचो तरी एक कुशालकायेचो खीण म्हणजे कितें तरी एक वेगळेंच कितें घडलें आनीक ज्या तियात्रांत तूं वाजयतालो जावं ज्या तियात्रांत तुका सुयोग मेवलो अशें कितें? हय, एक उगडास येता. जेन्ना सी.डी. सिल्वा हाणेंच म्हाका ल्हानपणी तियात्रांत भितर काडलेलो जेन्ना हांव कॉमेडी कांतरां म्हणटालो. एका दिसाक आल्फ्रेड रोज हांचो बोमयकारांचो तियात्र येयल्लो आनी तांची प्रॅक्टीस चलताली आनी हांव सी.डी. सिल्वा बाराक ते तियात्राक ते प्रॅक्टीसेक हाजीर जालो. तेन्ना एक इन्सिडंट घडलो. एक ड्रामा तो गोंयचो, तो आतां संवसाराक उतरला ना आमचे मदें. बाब सर्गेस्ट ताचें नांवूय हांव घेवंक सोदतां, जयली फ्रॉम चिंचिनी. त्या तियात्राची प्रॅक्टीस चलतना आल्फ्रेड रोजाचें कांतार सुरू जालें ते प्रॅक्टीसेक. तेन्ना तें कांताराचो बीट ह्या ड्रामरा लागीं तितलो जायना जालो. आल्फ्रेड रोजाक तितलें लायक तो बीट जावंक ना. प्रॅक्टीस करून 10-12 फावटी तो प्रॅक्टीस करता. तेन्ना हांवें म्हज्या भावाक म्हणलें, सी.डी. सिल्वाक म्हणलें हांव ट्राय करूं. तेन्ना हांव ड्राम शिकलां आनी वाजतां, हुशारकायेन वाजतालो हांव. तेन्ना हांव बसलो आनीक ट्राय केली. 2 फावटी 3 फावटी ट्राय केली, जालें. सो आल्फ्रेड रोज बहुत खुशी जालो, चड खुशी जालो आनीक भावाक सांगलें ताणें हाल्यांतान ताका आपलें कांतार वाजोवंक ताका हाड आनी हांव वचोंक लागलो. सुमार 10 तियात्र कितें तांचे ते जालेले. ह्या तियात्रांत 2 ड्रामर आसले. हय, 2. तो मेन ड्रामर जयल आसलो, हेर कांतारांत तो वाजयतालो. फकत म्हाका एकूच कांतार वाजोवंक
ताणें सयक दिल्लो आनी आल्फ्रेड रोज म्हाका आपयतालो आनी CD सिल्वा म्हाका घेवन वतालो. हो उगडास म्हाका गोट आसा. ते कांतार तो इंट्रो तुका उगडास आसतलो. हय ट्राय कोता. तारा 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 जानता Minnesota लोक कोत्ता गजाली. तर कोणी बाब आल्फ्रेड रोजाक हें कित्या पासून जाय पडलें. आल्फ्रेड रोज हांव जाणा त्या प्रमाणे आल्फ्रेड रोज म्युजीक जाणासलो. तो म्युजीक बरोवपी वाजोवपी ताचे बँडूय आसलें म्हूण हांव आयकून जाणासलो आनी ताका लागून घोडये ताका म्हजें आवडलें कित्याक तो म्युजीक बीट सगळें सजमतालो. ताका लागून घोडये ताका लायक जालां आसतलें. म्हणून हातूंतल्यान एक आमकां संदेश कसो मेवता की हें सगळें बरे भाशेन घडटा तेन्ना तियात्राचो दर्जोय वाडटा. हय हें सगळें जाता ते भाशेन तियात्राचो दर्जो वाडटा आनी तेन्ना तियात्र जावप म्हणजे एक व्हडली उमेद भोगताली. 2 म्हयने 3 म्हयने आदीं लोक तयारेन रावतालो ते बोमयकरांचे तियात्र येतात तेन्ना. पूण आतां हें भलतेंच जाता. वर्साक एक तियात्र ना पूण आमचे थोडे डायरेक्टर वर्साक 2-3 पासून तियात्र काडटात. म्हणटो तो अनुभव तो काळ आमी नियाळ्ळो तो काळ आमी नदरे मुखार हाडलो जाल्यार एक 2 म्हयन्या आदीं जी तयारी चलताली ती कसली तयारी चलताली. तयारी चलताली लोकूय उमेदीन आसतालो हे तियात्र आमकां पळोवंक मेवतले बरे सारके ओरिजिनल तियात्र आमकां पळोवंक मेवताले आनी चडसो रविंद्र आमगे राजेंद्र प्रसाद ह्या स्टेडियमांचेर जाताले आनी आमी ल्हान भुरगे तेन्ना रातचे तियात्र ते गार फोट मारून बाम तियात्रांत येताले आनी केन्ना केन्ना तांची बॅगां घेवन आमी तांचे भितर वताले. हो एक म्हाका उगडास आसा. प्रोपगंडा कसो जातालो. प्रोपगंडा मोटरां भोंवतालीं धाकल्यो अंबासादर गाडयो त्यो ताचेर हँडबिलां वो पिकअप मातादोर पिकअप आसताले तेन्ना ते घेवन हँडबिलां उडयत वेताले आनी आमी भुरगे तांचे फाटल्यान धांवन धांवन वेताले आनी ती उमेद आनी ते प्रोग्राम घेवन ती हँडबिलां घेवन आमी देरांचेर वो खंयचे जाग्यार आमी ते मारताले लोकांक कळोवंक वचून तियात्र येता आनी इतली उमेद बोलतीच उमेद भोगताली ती आतां दिसना. म्हणटालो तूं की भुरग्यासपणाक तुका तियात्रांची आवड आनी तूं तियात्रांनी पावलो तर ह्या तियात्रांनी कसो पावलो. बेनावली बोआ विथ द कोस्ता हाचे तियात्रांक तेन्ना हांव ल्हान 10 वर्सांचो 11 वर्सांचो आसलो जायत फुडें पूण हांव कॉमेडी कांतार त्या तियात्रांत म्हणलें आनी म्हाका 2-3 फावटी रिपीट लोकांनी आपयलो. इतलो हुशार आसलो हांव तेन्ना. सो हो उगडास म्हाका आहा. पूण तो काळ जो आसलो तो खरेंच जायत्या जाणांक वयर काडपाचो काळ आसलो आनीक जायतें जें कोण बरें जाता तें बरेंच म्हणटाले. पूण आयज आमी नदर मारली जाल्यार जायते फावटी आतां हांव तुजे लागीं विचारूंक सोदतां की तूं संगितांत तुका जायतें गिन्यान आसा आनीक तूं स्वता कांतारां कंपोज कोत्ता आनीक तूं कांतारां लोकां मुखार हाडटा. तर ही एक कोत्ता आसतनाच हो वावर कोत्ता आसतनाच हाचेर मागीर उलोवचें. पूण ज्यो आयज थोड्यो संस्था जायते बऱ्यो वावुरतात जायती स्पर्धा घडोवन हाडटात आनीक तुंवूय केन्ना तरी एक जज कसो पावला आसतलो. हय कला अकादेमी आनी आमचे तियात्र अकादेमी हे संस्थेक हेतून हांव 2-3-4 फावटी तरी जज आसा. कला अकादेमीन तरी 3 फावटी आनी हेर कॉलेजींनी थंयसर जायते कोणें हांव जज म्हणून रावलां आनी पावलां. कोणी मग प्रामाणीकपणान ह्या प्रश्नाची म्हाका जाप जाय. खरेंच जे कांतोरिस्ट जे सिंगर तुवें कांतारां म्हणटात तांचेर तांकां न्याय मेवता असो तुका दिसता. एक जज कसो मेवता असो दिसता. एक फावटी जजमेंट सारको जाता आनी थोडे फावटी कितें तरी तातूंत भितर चुकता हें म्हज्यान सांगूंक जाता. कित्याक सारकें आसा तेका केन्ना थोडे फावटी सारकें मेळना. हाचें कारण कितें. कारण तितून इंटरफिरियन्स आसता जायते फावटी. तुमचेर दबाव
तो भाव असो न्हूय पूण आसता इवन सिंगर्स पासून फोन करून सकाळी तुका बेजार करतात थंय हांव म्हणजे कांताराक चोय तेंतरी मेरिटान तरी आमी आसूंक जाय अशें येता पूण तें हांव केन्नाच तसलें केलें ना हांवें मुगे प्युअर काळजांतल्यान जजमेंट दिला कित्याक हांव कांतार सजमतां म्युजिकूय हांव सजमतां सो हांव जाणा खंयच्या बारांचेर खंयच्या म्युजिकाचेर खंयच्या बिटाचेर कांतारान चलतात तीं आनी म्हणटात तीं तेन्ना हांव क्लियरली मुगे जजमेंट दितां आनी क्लियरिटी ऑफ वॉयसूय तुजो नितोड आसपा जायो आनी टायमींग सारको आसपा जाय हें मुगेलें मेन पूण तूं एकटोच जज आसता काय तुज्या बरोबर आनीक सदां तीग जाण जज आसतात दोग जाण दुसरे आसतात एके पावटी एक जजाक तें म्युजीक सजमना पूण ताका तियात्राचें भितर कितें आसा तें सजमता पूण कांतारांतल्यान थोड्यांक तें सजमना पूण तांच्या कडल्यानय थोडे फावटी अन्याय जाता ताचो वायट परिणाम तुजेर ना हांवें आजून म्हजेर वायट परिणाम घेवंक ना पूण अशें कांय तरी असलें चलता भितर तर जायते फावटी आमी म्हणटात की आमकां आमच्या पालकाची सेवा बरे भाशेन करतलो जावं पालक उंच वतलो ह्या मनशाची आमकां गरज आसा पूण जी वाल वयर चडटा आसतना ताची तर ती आमी कातरली जायते फावटी हो डिसअपॉयंटमेंट भुरग्यां थंय घडटा न्यू सिंगरां जावं न्यू आर्टिस्ट एक भितर येवंक सोदता तांकां असली नियाय जातूच म्हाका दिसता तांचें मन विटयता आनी त्या दिसाक सावन ती तियात्र जावं ही कांतारां सगळें सोडटात थोडीं जाण सोडटात आनी थोडीं अजून ट्राय दे लेवल बेस्ट ती ट्राय करतात आनी अजून म्हाका दिसता एका दिसाक ती वयर सोडटलीं अजून सोडूंक ना थोड्यांनी पूण थोड्यांनी सिद्मेंत घेवन सोडलेली आसा अशें हांव आयकूंक जाणा पूण हो जो जजमेंट प्रामाणीकपणान जालो जाल्यार आमचो पालक जावं आमची कांतारां आमची संस्कृती वयर सोडूं येता सोडूं येता पूण हे जज रावतात ताणें चिंतूंक जाय हांव कसलो जजमेंट दिता तो सगळ्यांनी एक मोतान तो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता सारकी पुरी नियाय ह्या भुरग्यांचेर जातली आनी असले अन्याय केली जाल्यार वयर सरोंक व्हेरी डिफिकल्ट कठीण हें म्हाका दिसता कोणी बाब तुजो स्वताचो एक म्युजीक वाजोवपा पासत तुवें पंगड घडयलो आनी ह्या पंगडांतल्यान तूं काजारां तेच बरोबर तियात्र जावं बाकीचे बीट शोज जावं बाकीचे सगल्यो गजाली घडोवन हाडटालो तर हें संगिताचें गिन्यान तुका कशें मेवलें संगिताचें गिन्यान मेळोवंक एक कारण आसा हातूंय CD सिल्वाचो एक फ्रेंड जोएल मास्कारेनेस हो आमगेर एक दीस आयलो आनी फेस्ताक न्हंयेन चलतालें आनी तेंची आमी आदी दोलकाश म्हणटाले ती हाडून आमगेर दवरताले सो ते घरा भितूच ती काडून हांव तेजेर बेश्टें हांव खेळटालो प्रॅक्टीस करतालो कित्याक म्युजिकाची चड आवड आसली म्हाका सो तें तेजे फ्रेंडान पळयलें एका दिसाक आनी ताका CD सिल्वाक तो सांगूंक लागलो एका म्युजिकाचें बरें आहा ताका कित्याक तूं शिकोवंक धाडना क्लासीस घेवपाक धाड तेन्ना ताणेंच जोएल मास्कारेन ताणेंच ही इज फ्रॉम मुंगल वयलो तो गांवांत आनी माडेल एक रेमेडियस म्हूण ड्रामर आसलो आनी तो CIC बँडान वाजयतालो ताजे शिंत हांव म्हाका घेवन गेलो सो हांव तेजे बरें एक उणें म्हयनो कंप्लीट दिवंक जावंक ना दिसता म्हाका हांव गेलो आनी बरो शिकलो आनी तो रेमेडियस एकदम खुशी जालो म्हजी हुशारकाय पळोवन आनी म्हाका उगडास येता एका दिसाक मुगे ड्रम्स जालें शिकोवन सगळे बीट हांव वाजयतालो CIC बँडान तो वाजयतालो ड्रामर कसो बाबरेमेत अकस्मात तो दुयेंत जालो ताणें कोणाक घरा कडेन धाडून म्हाका घेवन गेलो आनी न्हेसोन यो म्हणलो दोन शर्ट आनी ब्लॅक पॅन्ट तूं सांगतलो म्हळ्यार ब्लॅक पॅन्ट म्हज्या लागीं नासलें म्हजो शेजारचो एक आंतू फेर्नांदीस तो बारीकू आसलो ताचें काडें पॅन्ट घालून हांव त्या काजाराक गेलो आनी वाजयलें तो मेस्त्री CIC किस्तोत तेजें नांव CIC बँडाचें नांव किस्तोत इनाज कार्दोस हें त्या बँडाचें नांव आसलें सो तो खुशी जालो आनी उणें 2-3 काजारां तो ना
रिमेत ना तेन्ना हांवें वाजयलें आनी ते खूब खोशी जाले नेवो भुरगो कसलें एक्सपिरियन्स नासतना काजार वाजयलें म्हणून. हें जावन आसलें म्हाका दिसता 1968 वर्साक. तुवें त्या उपरांत तियात्र कितले सुमार तियात्र वाजयले? तियात्र वाजयले जाय अलेक्स मिस्त्री बारा, फिदेली बारा, अशें बारीक बारीक जायते. फातोडेचो एक हें आसलो जखमिंगेल म्हूण ताजेय बारा हांवें तियात्र वाजयले, काजारांय वाजयलें. आनी हें म्हजें सारकें म्युजीक कमी जालां 1967 सावन भुरगोसावन हांव जालां. त्या उपरांत हांवें जायत्या बँडान वाजयलें. ABC पॉप्स, मेलोडी मेकर्स, एबनी, रेडिओ सेरेनेडर्स, लुईस हेनीज मेलोडियन्स. त्या उपरांत हांवें म्हजें ओन बोंगोड घडलो फॅन्टसी आनी तें फॅन्टसी बँड हांवें 24 वर्सां कंटिन्यूस वाजयलें. आलेम फेस्टिवलाचो तुमकां उगडास आसतलो. आलेम फेस्टिवल सुरू करपी हांव आनी तेन्ना तें BPS क्लबांक जातालें. 4 वर्सां थंयसर जावन 5 वर्साक राजेंद्र प्रसाद थंयसर व्हेलें. त्या उपरांत चोगले ग्रावंडाचेर तांचो ओन ग्रावंडाचेर व्हेलें. 24 वर्सां कंटिन्यूज हांवें आलेम फेस्टिवल वाजयलां. जायत्या लोकांक कडेन खबर आसलेली आनी बँडांकूय जायतीं काजारां हांवें वाजयलीं. तर हें संगीत वाजयतना हें संगीत सोडून पालकाचेर न्हेसोंक कित्या पासत तुका आवड जाली? पालकान न्हेसोंक म्हाका हांव एक तियात्र बरयतलो म्हणून हांवें चिंतलें आनी पयलोच हांवें तियात्र बरयलो निच्यो म्हणून. आनी हाचो डायरेक्टर आयरिस्टिडीस डायस आसलो आनीक पॅट्रीक दोरान आनी CD सिल्वा हांचे सांगाताक हांवें तो तियात्र बरयलो. आनी म्हाका क्लाराचो घोव क्लारा डायस, जॉन डायस हाणें तो तियात्र कंप्लिटली बुकाचेर बरोवन दिलोलो म्हाका. आनीक मायक मेहता ती कोर्टाची सीन आसली ती मायक मेहतान बरोवन दिल्ली आनी ताणेंच खूद तो तियात्रांत काम केलेलें. तेच परी एम्बोयर, एनी क्वाड्रोस, केरोबिना अशीं जायतीं प्रोफेशनल आर्टिस्ट ते म्हणजे तियात्रांत आसली. सगळे 7 तियात्र ते जाल्ले गोंया भितर. कोणी बाब कांतारां म्हटलीं काय ना, कांतारांक एक वेगळोच ऑडियन्स कसो आमकां दिश्टी पडटा. जावं म्युजिकल शोआंनी जावं तियात्रांनी. आनीक ती कांतार तांकां आवडल्या उपरांत तांच्यो ज्यो ताळयो तुजी उर्बा वाडयतात आनीक ते उर्बे उदेशी तुका दिसता की आनिकूय कांतारां म्हणची. तुजी उर्बा खंय वाडली? म्हजी उर्बा वाडली. लोक जायत्यो ताळयो म्हज्या कांतारांक मारतालो. कित्याक जायते जाण म्हाका सांगताले मोरल आसा तुज्या कांताराक आनी रायमींगूय एकदम बरो रायमींग तुजो. कित्याक खूद हांव कांतारांक घोडटां आनी म्हाका रायमींग सारको मेळना जाल्यार तो वर्स तीं उतरां काडून दुसरे रायमिंगाचेर हांव तें कांतार घडोवंक सोदतां. कित्याक म्हाका रायमींग सारकें जाय. म्हणजे खंयचींय कांतारां तूं आयक रायमींग आसतलेंच. जायतीं कांतारां आमी आयकता तुका जाल्यार आनी जाता तुका जाता जायना रायमींग. तुका म्हाका तेका ओ ताका हे रायमींग असले रायमींग आसूंक जाय. म्हज्या कांतारांक असले रायमींग आसतात. आनीक हांव कांतारां म्हणल्या उपरांत म्हाका 2 तियात्रांनी आनी कॉम्पिटिशनांनी म्हाका 2 इनाम फावले. एक कला अकादेमीचो आनी एक तियात्र अकादेमीचो. ती दोनूय कांतारां तांकां लोकांक लायक जालीं आनी ज्यांकूय घोडये ती लायक जाली म्हूण हें म्हाका इनामां फावो जालें. तुवें कितल्या सुमार तियात्रांनी कांतारां म्हटलीं आसतलीं? मेजल्यात कोणें जायते डायरेक्टरांचे तियात्रांत हांव नाचलां. जशें जॅकोब आनीक प्रेम कुमाराचे पासून तियात्रांत हांव नाचलां. आनी अशें जायते गोंयचे डायरेक्टरांत तियात्रांत हांव नाचलां. आमच्या ऑडियन्साक ह्या खिणांत एक कांतार म्हाका इनाम मेळलोलें कांतार तें. पूण म्हाका ताचो तितलो उगडास ना पूण हांव ट्राय कोतां वर्स आनी कोरास म्हणपाक. तूं आनीक हांव कोणूय तो जावं ह्या समाजांत आमी जियेता. देवान दिलेल्या देण्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारता. आमच्या शिंकपण
तशें चिंतपान संवसारांत ओड विजमितां कोरता पूण कसलो फायदो इतकें सोगोट करून एका दिसाक मोरता देवान आमचेर एक एक मनशाचेर मरण कित्याक धाडलें काय तुका म्हाका मरोंक नाका संवसारांत जियेंक जाय मरणाचो गूट फकत देव जाणा मनशा कुळाक ताची ना सोजनिकाय मरताना ग्रस काय व्हरोंक मेवलेली तर कितें करीत आसलेत काय खरेंच खूब बरें दिसलें आनीक ती उमेद तो एक्सायटमेंट ती उर्बा त्या उतरांचेर पेस घालून जें कांतार म्हणटा आसतना संगीत जरी नासलें तरी तितलेंच आमच्या ऑडियन्सांक तें आवडटलें कोणी बाब ही सगळीं कांतारां तुजो भाव घडटालो ना जायते जाण सजमवतात आनी जायते जाणांनी म्हटलां म्हाका घोडये भावची CD सिल्वाची कांतारां हांव हाडून म्हणटा म्हूण पूण आयज खरेपणीन सांगतलो जाल्यार CD सिल्वा आयज पासून जिवो आसा तुमच्यान कोणाच्यान ताचे लागीं विचारूं येता ताणें म्हाका केन्नाच कांतार घडोवन दिलां जाल्यार हांवें म्हटलां जाल्यार हें खरेपणी म्हज्यान सांगूं जाता म्हजी कांतारां हांव घडटां कितलीं आयज मेरेन कितलीं कांतारां घडलीं आसतलीं कोण मेजल्यांत कोणें 100 वयर जालें आसतलीं 150-200 म्हणजे तें सांगपाक जायना बट सिलेक्टेड म्हजीं कांतारां आसात तीं मोरालाचीं इतल्यान म्हजें म्हणून जाता समज तुका एक सांजे तियात्र आसा आनी आतां समज सांगलें हे सांजेच्या तियात्रा पासत तुवें एक कांतार म्हणूंक जाय जाल्यार तुजी तयारी आसतली तितलें सोंपें न्हय तें हें आवड काम पूण तोरे आसतना म्हाका देवान तें दिल्ल्या देण्या प्रमाणे म्हज्यान कंपोज करूंक जाता फास्ट आनी तें म्हणूंक घोडये तितलें देकोर येना जायत प्रॉम्प्टींग घेवन घोडये तें म्हज्यान म्हणूंक जातलें पूण अशें केन्ना तरी म्हणलां ना 2 दीस फुडें म्हटलां एका दिसा भितर म्हणूंक ना कोणी बाब तुवें तुज्यो स्वताची कांतारांच्यो CD जावं व्हिडियोज तयार केल्यात हय हांवें 2 व्हिडियो तयार केल्यात आनीक 5 ऑडियो CDज काडल्या टोटल 7 आनी पयलींच म्हजी CD बाब स्वर्गेस्त क्रिस पेरीन वाजयलोलें म्युजीक आजून तें म्हज्या कानांत सादता बरें म्युजीक क्रिस पेरीन वाजयलोलें आनी तेन्ना म्हाका उमेद भोगली आनी CD काडपाक पूण तसलें म्युजीक आजून म्हाका मेळूंक ना तर कोणी बाब तुका संगितांत ह्या तियात्रांनी संगीत दिवपी कोण आवडटात म्हाका पयलो पासून नॉर्मन किबोर्ड वाजता जाल्यार म्हाका ताचे म्हणजे वांगडा कांतार म्हणून एकदम इजी आनी बरें लागतालें आनी त्या पासत हांव नॉर्मनाक पयलो आदीं बीट शोवांक वाजोवंक आनी म्हजे म्युजिकल शोवांक हांव नॉर्मनाकूच बूक करतालो आनी ताचें म्युजीक म्हाका लायक जातालें आनी आतां जेन्ना ब्रास बँड ताचे लागीं वाजयतात ते इंस्ट्रुमेंट ट्रॉम्बोन हें सगळें बँड सद्याक लोनाक ते बॅकींग करतात तें बँड मेळत जाल्यार कांतार तुजें सुमाराचें कांतार देखून लोकांक आवडटलें आनीक ड्रम बीट जॉन द मॉडेल हो जावन आसा सद्याक बेस्ट ड्रमर फॉर दीस म्युजिकल शोज एंड तियात्र कोणेच कोणी बाब तुज्या तोंडांतल्यान ज्यो भायर सोदता ती गजाल म्हज्या कानांत पडली आनीक अशें दिसलें की आयचीं जीं तरणाटीं पालकाचेर येतात आनी तांचें कांतार जर उठ्ठेलें आनीक तें तांचो वावर फळादीक जातलो जाल्यार हीच भाशेन संगिताची गरज आसा चड गरज आसा संगीत कोणाचें वयर सरतलें म्युजीकूय बरें आसूंक जाय तेन्ना त्या भुरग्यांकूय उमेद येता आनीक लोकां आयकूंकूय तेंच्या कानांनी म्युजीक सादवता आनी कांतारांय बरीं जातात जायत्या संगीत आनी संगीत कार्यावळींनी तूं वांटेकार जाता जावं तुका आपूण वतात पूण तुवें फावो तसो सावंड सिस्टम ना जाल्यार जावं जें तूं कितें म्हणटा तें तूं तुज्या कानांत पडना जाल्यार तें कांतार बरें जाता ना हें चड गरजेचें कितलें बरें वाजलें आनीक सावंड सिस्टम सारको ना तें लोकांक मेवना आयकूंक सारकें जाल्यार युजलेस तेजो उपयोग आसूना सगळें बराबर बरें आसूंक जाय तेन्ना सगळें सारकें जाता मॉनिटर्स जेन्ना आमी कांतार म्हणटात तेन्ना एक पावटी मॉनिटर्स चलनात
खाली भायर स्पिकर चलतात पूण आमकां कम्फर्ट मेवना म्हूण ड्रेस नासल्यार. पूण तियात्रांनी हाचो परिणाम थोडे भोव सुवातींनी जाता. हय जाता. म्युजिकाचेर आसता सावंडूय सारको जायना. आमकां एक पावटी आमी कितें म्हणटात तें आयकूं येना तेन्ना तूं सगळो घुसपाकून येवन पडटा. तर आमी आमच्या तरणाट्याचेर नदर मारता आसतना तरणाट्यांनी खंयच्या सुवातेर चड भर दिवपाची गरज आसा. जरी तो ताच्या जिवितांत वयर सरोंक सोदता जाल्यार ताका गरजेचें कितें? ताका गरजेचें पयलीं सद्याक कांतार थिंगोडटा तो कोणाची हाडटात जाल्यार तेजेरय नदर दवरूंक जाय. खंयच्या टॉपिकाचेर तें कांतार आसा आनी आपूण तें कांतार कशें म्हणटा हेंवूय चड गरजेचें. आनी म्युजिकूय त्या कांताराक बरें पडोवंक जाय. सगल्यांक मानता तसलें जाल्यार ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो आसा आनी ती जरूर एका दिसाक वयर सरोंक पावतली. जायते फावटी आमी विनोदी कांतारां जावं दुसरी कसलीं कांतारां म्हणटा आसतना क्लावन जावं डिसेंट सोलो म्हणटा आसतना जरी तर तो ल्हान भुरगो आसा थोडीं उतरां ताच्या तोंडांत सोबनात. हें गरजेचें जावन आसा डायरेक्टर जे तियात्राचो डायरेक्टर आसा तांची कांतारां म्हणून घेवप आनी त्या भुरग्याक हें कांतार सोंपता जाल्यार तेंय पळोवप. हें म्हाका दिसता डायरेक्टराची जबाबदारी जावन आसा. हीं बरीं कांतारां आनी असलीं कांतारां एक त्या भुरग्याक दिवप. ताची एज पळोवंक जाय. हें कांतार ताका सोंपता वो ना तें पळोवंक जाय. ही जबाबदारी डायरेक्टरांची जावन आसा. आदले तियात्र जाताले तितून कितलीं सुमार कांतारां आसतालीं? आदीं तियात्र एक पडद्याक 4 कांतारां जातालीं 3-4 जातालींच. आनी तेन्ना स्टेज मॅनेजर बाब पिलूक घेवन आसताले. पिलूक मात तोच बँडाक कोटालें कांतार येयलें. असले तियात्र तेन्ना जाताले. पूण तातूंत वेरिएशन दिश्टी पडटालें. वेरिएशन आसतालें. ट्रिओ दुओ सगळें आसता थिंगा त्या तियात्रांनी. आनी तेन्ना तें कंपोजींग तेंचें रायमींग हें एकदम बरें दिसतालें. आतां खंयच्या टॉपिकाचेर कांतारां आनी कितेंय म्हणप हें थोडे पाटी आवडना. केन्ना तरी तुवें तियात्रांनी एकूच टॉपिकाचेर 2 परस 3 अशीं कांतारां आयकल्यान? हांवें आजून नोटीस करूंक ना. कोणी बाब खरेंच म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी आयज तूं हे कार्यावळींत सामील जालो त्या पासत किरीटपणी तुका वाकाणटा आनी दिनवासता आनी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय काळजांतल्यान तुकाय दिनवासता प्रुडंट मिडियाकूय दिनवासता. हो म्हजो एपिसोड तुमी जाहीर केलो देखून तेच परी प्रुडंट मिडिया आतां जायती वयर सरत आसा आनी लोक ते एपिसोड जावं प्रुडंट मिडियाचे प्रोग्राम पळयतात. ऑल द बेस्ट. सगळ्यांनी देवान तुमकां बरो यूज फावो केल्यार. आनी इतल्यानूच कोणी सांगता आयची ही माणकामोद्या कार्यावळ हांव हांगा सोपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. पूण आयकात कोणीचें कांतार. वर्सां शेकडे पयसरून गेले पुरो संवसार सोडून गेल्यार उगडास तांचो जिवो आसा बारीक चिंतीत जाल्यार तांचे वस्तूंचेर तूं नदर मार आंग शिरशिरता उगडास केल्यार वस्तूंक तांचे सोर जायना लाखांनी दुडू दिल्यार ही गरजो त्यो आदल्यो पुर्वजांनी बांदल्यो कुदातांनी काम केलें मेशिनां करूंक ना तुजार बारीक तें चिंतीत तर ओय मजबूत ते फातर सोंपेपणी वयर व्हरो मारून आपल्या बुजार मारून ती रात पाली पोट्टें करून काली सोंपेपणी काम करी जायनासलेत खंय बेजार